कोविशिल्ड लस भलायकेक हानिकारक आसा असो आरोप आशिल्ल्या ब्रिटनच्या फार्मा कंपनी AstraZenecaन संवसारभर बाजारांतल्या सगळ्यो कोरोनाची वाशिनां फाटीं घेतल्यात। हातूंत भारतांत तयार केल्ली कोविशिल्ड वाशिनाचोय आस्पाव आशिल्लो। कांय वेपारी कारणांक लागून ही लस बाजारांतल्यान काडून उडयतात अशें कंपनीन सांगलां। चड वापरिल्ल्या कोविशिल्ड वाशिनाचो मनशाच्या शरीराचेर वायट परिणाम जावं येता अशी गवाही हे वासीन तयार करपी AstraZeneca कंपनीन UKच्या न्यायालयात दिली। हे न्यायालयीन झूज चालू असताना कंपनीन वेपारी कारणांक लागून ही लस बाजारांतल्यान काडून घेता अशें अचकीत जाहीर केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बाजारांतल्यान लस फाटीं घेवपा खातीर ब्रिटन सरकारा कडेन कंपनीन 5 मार्चाक अर्ज दाखल केल्लो। त्या अर्जाक 7 मेक संमती मेळ्ळी। देखून आता ह्यान फुडें कोविशिल्ड ही लस तयार करचे नात, तशेंच ताची खरेदी आनी विक्री लेगीत जावची ना। वाशिनीकरणाच्या दुष्परिणामाक लागून आमी हो निर्णय घेतिल्ल्याचे AstraZeneca कंपनीत कळीत केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।